नमस्कार बळे प्रुडंट खबरो। संसदेचे शियाळी अधिवेशनाचे सुरवेक मंगळारच्यान गोयचो मायनिंग लोकमंच दिल्ली धरण्यार 11-12 डिसेंबराक रामलीला मैदानार 13 तारखेर जंतर मंतराचेर। सावड्डे कुडचड्यार मतदारसंघांनी शाळांच्यो खासगी बसी बंद। मायनिंग कंपन्यांक CSR परवडना, सरकाराची जाग मागना, शाळेच्या भुरग्यांचे धकचपाटे सुरू। RBIचो गव्हर्नर उर्जित पटेलाचो राजीनाम्यात वैयक्तिक कारण, सरकारा बरोबर वादाचो खंयचो उल्लेख ना। 26 म्हयन्या भितर RBI सोडली। बेतालबाटी बलात्कार केशीत मुखेल आरोपी पोलीस कस्टडींतल्यान फुजो। पोलीस एस्कॉर्ट घेवन आयिल्ले पणजे हॉस्पिटलांत 1 हवालदार 3 कॉन्स्टेबल सस्पेंड। बँकांक 9,000 कोटींची तोपी घालून युकेंत फुजो काडिल्ल्या मल्ल्याचे प्रत्यार्पणाचो लंडन कोर्टाचो आदेश। मोदी सरकाराचे मोठे जैत, वेल्या कोर्टांत वचूंक मल्ल्याक 2 सप्तकांची मुजत। कुठ्ठाळे ट्रॅफिक डायव्हर्जनाचेर विचार, पर्याय नासल्यारूच ट्रॅफिक डायव्हर्ट। वर्सभर जावं येता त्रास, सुदीन म्हणटा पोर्तुगीज प्रधानमंत्री आड केल्ले वक्तव्याचो वाद मोगोक वेंचणुकेंत भुजलो। आनी मंगळारा FC गोवा आड पुणे सिटी, सस्पेन्शना उपरांत बुमोस आनी अली खेळपाक तयार। मंगळारच्यान गोयचो मायनिंग लोकमंच दिल्ली धरण्याक तयार। संसदेचे शियाळी अधिवेशनय सुरू जाता। 11-12 डिसेंबर रामलीला मैदानाचेर, 13 तारखेर जंतर मंतराचेर धरण्याक बसतले। लोकमंचाचे 600 कामगार पावल्यात, आनीक 400 पावतले। आमदार फुडाऱ्यांनी हजेरी लावपाची तयारी केल्या। आता तरी गोयचो आवाज PMOच्या कानार पडत काय म्हणून आशा। गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आमदार मंत्री विजय खै बाकीच्यां बरोबर दिल्लीत तांकां मेळटलो। will attend the protest in Jalpur. All 3 ministers of Goa Forward as promised. We will be there. अध्यादेश वा येता त्या अधिवेशनात मायनिंग कायदो दुरुस्ती हाडून गोंयचे मायनिंग बेगीन चालू करचे म्हूण मागणी। आता तरी गोंयचो आवाज PMOचे कानार पडत काय म्हूण आशा। आमचे जे मायनिंग डिपेंडंट आसात ते ऑलरेडी मोर दॅन 600 पावल्ले आसा आता पर्यंत। रामलीला मैदानाचेर फाल्यां सकाळीं 10 धरणां सुरू जातलो, 5 सोंपतलो। आमची जी माहिती आसा त्या प्रमाणे आनी जे कन्फर्मेशन आसा त्या प्रमाणे सकाळीं 10:30 निलेश काब्राल येतलो धरणाक हे करपाक एड्रेस करपाक। सांजचो 2:30 विजय सरदेसाय आनी ताजे 2 आमदार जे आसात ते मंत्री आसात ते दोगूय मंत्री येतले आनी तेजे आनी 2 पदाधिकारी आसात ते तेंचे बरोबर येतले। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे फाल्यां सांजचे किंवा परवा सकाळीं येतले। शिवसेनेचे जे काय स्टेट लेवलाचे जे आसात पदाधिकारी ते फाल्यां येवपाचे आसात आनी संजय राऊत बी बाकीचे MP जे आसात ते 12 तारखेक किंवा 13 तारखेक त्यांचे कन्फर्मेशन जाता। नॅशनल लिडरांनी कमीट जे केल्ले तो चल्ला कुमार काँग्रेसचो आसा तो येतलो आनी राहुल गांधी येवपाचो प्रयत्न करता। BJPचे खासदार येवपाचे आसात ते येवन वयतले अशें तांचें म्हणणें आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सावड्डे कुडचडे मतदारसंघात मायनिंग कंपन्यांनी CSR खाला शाळांनी लायिल्ल्यो खासगी बसी आयच्यान बंद। सकाळसावन बसवाल्यांनी बसी बंद केल्यो। मायनिंग कंपन्यांक आता परवडना आनी सरकाराकय जमना। बसीकारांक पयशे टायमार मेळनात म्हूण बसी बंद करता म्हूण बसवाल्यांनी जाहीर केलां। बसी बंद जाल्ल्यान आता भुरग्यांचे धकचपाटे। मायनिंग फंडांतल्यान बसी चलोवपाचो विशय आयिल्लो तेंय सरकाराक जमना। चडे आनी सावड्डेची ज्यो स्कूल बसी आसल्यो तेणी आज बंद करता म्हणून सांगले, त्या प्रमाणे तेणी आज स्कूल बसी बंद केलेले आसात। आनी ह्याक लागून कालेजां कश्टीच्यान जे भुरगीं येतालीं ती थोडीं भुरगीं येयलीच ना स्कूलाक आनी थोडींची भुरगीं येयली तेंकां पेरनांनी आपल्या स्कुटरीन व्हरून गेली। थोड्यांक कोणा बरोबर लिफ्ट मारून वचूंक पडलें। अशें खूब अशी प्रॉब्लेम निर्माण जाली। आयज आमी 11 बसीर येयल्या। 11 येवन भुरग्यांक जेवण सारकी ना,
उपाशी हाडून हांगा कितें इल्लें लावन येवपाक तांकां धाडना आनी सांजेर आतां पावणे 7 बसीर वचपाचें आमी घराडे पावता म्हळ्यार 7:30 जाता. सकाळचे बसीना प्रायवेटय आमकां बसीनात तर त्या खातीर सरकारान हेजेर बेगींतले बेगीन कितेंय उपाय काडपाचो आनी आमकां मातशें भुरग्यांक त्रास जाता ताका लागून कितें उपाय करपाचो. आतां बशी नाल्यार कशी येवपा पडटा तुमकां? बसी ना जाल्यार आमकां मेन म्हणल्यार कश्टीच्यान आमकां सामकेच त्रास जातात. कांय बसी ना कांयच ना कोणाकय हात दाखोवन कितें करून आमकां येवचें पडटा. आमच्यान जाल्यार कशें आनी मागे आयज चेडो सामको रडपा लागलो बसी बंद म्हणून. आमी आतां कशी वचपाची कशी येवपाची अशें म्हणून रडपा लागलो सकाळीं. सरकारान कितें तरी करपाचें आमचे हेजेर. ही बंद करून खूब आमचे हाल करून उडयला पेरंट्साचे. आमकां एक दुसऱ्याच्या खंय कामाक गेले जाल्यार टायमार भुरग्यांक व्हरपाक आनी पावोवपाक येवचें पडटा हांगा. आमकां आज खूब त्रास जाले रे सामके. सकाळी भुरग्यांकय स्कुला येवपाक लेट जालो. डेली बस येताली आमी आमगेले पोटपाण्या वयताले. आमगेले पोटपाण्याचें करपा जाय न्हू आमकां पळोवंक जाय न्हू. पयलीं कितें आमगे थंय कितें गाडयांक कितें चलतालें मायनीर चलतालें आमकां मातसो जातालें पूण आतां पोटपाण्या आमी भायर वयता. कंपनीन तर हात वयर काडले. तेच नंतर पंचायतीन हाती घेतले ते आमी हें करता म्हणून ते केले ते आतां 5-6 म्हयने जाले. 5-6 म्हयने चलताले आनी सडनली तुमी आतां बंद केला. सडनली बंद केल्यार भुरग्यांक खंय वचपाचें त्या अकस्मात भुरग्यांक खंयचें अरेंजमेंट करपाचें. 5-6 म्हयने कंप्लीट जाले एक बसून पयसो मेळोना. आमकां डिझल आसा स्पेर पार्ट्स आसा हें आसा तें आसा हो खर्च आमकां पेला ना. तेन्ना कोणी तरी आमकां कितें तरी करचें. आयदर पंचायतीन कितें लीड घेवची जावं आमदारान कितें लीड घेवची सरकारा फुडें तें मांडचें आनी आमकां कितें तरी तुमी हें करून दिवचें. त्या शिवाय आमकां तें कशेंच शक्य जावचें ना अशें आमी पयलीं सांगलें तांकां आनी त्या प्रमाणे आजच्यान आमी बशी बंद केल्यो. आमकां नायलाज आसा. आमकां वायट दिसता की भुरग्यांची इतली हाल जावची न्हय. आतां खुबशे पेरंट आमकां एवढे तेवढे फोन करतात आनी आमी तरी तांकां कितें सांगपाचें. खरेंच ह्या बश्यो चालू जातल्यो काय ना ह्यात मुखार पळोवपाचें. कुडचडेच्यान मयूर नायक प्रुडंट मिडिया. फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्याचो प्रुडंटाचेर एक्सपोजे करपी ऑफिसर आयवाक निमाणे परत फिल्डार हाडची पडली. ती फिल्डार देंवल्यार तरी गोंयकार भायले नुस्त्याचेर विश्वास दवरीत म्हूण यत्न. सोमारा मंत्री विश्वजितान ऑफिसरांची बसका घेतली. मंगळारा सावन आयवा परत मडगांव होलसेल मार्केटांत ड्युटेर. इतलो तेंप तिका कडेक दवरिल्ल्यान इश्यू जाल्लो. दुसरे वटेन नुस्त्यांतले निसर्गीक फॉर्मेलिनाचेर FSSAन रिपोर्ट हायकोर्टा मुखार दवरला. विशया बद्दल आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला की फाल्यांच्यान आयवा मडगांव होलसेल मार्केटान आतां सेक्रेटरीचे मिटींग आमी जाली तिका आमी घालतले थंय पळोवपाक. बाकी मॉडेलिटीज चालू आहा वर्कआवट करपाक. कित्याक कांय ट्रेडर विदावट परमिशन ल्हान फिशरमॅनाच्या माध्यमांतल्यान भितर सरपाचो प्रयत्न करता. पयर कांय बॉक्सी काल कॉन्फिस्केट केले ते आयज सालिगांव धाडल्या. ह्या तरेन उपयोग ना. सगळ्यांनी कंप्लायन्स करपाची गरज आहा. आमकां कंप्लायन्स केल्यार आमी साथ दिवपाक तयार आहा. आमकां कोणाक त्रास करपाची गरज ना पूण सगळ्या लोकांनी कंप्लायन्स करपाची गरज आहा. म्हाका तरी दिसता की आमी जर पावल फुडें घेतात तेणी बी पावल फुडें घेवन हो विशय खंय ना खंय आमी रिजॉल्व करपाक जाय. इतले मजगती काळजाच्या आताकाच्या दुयेंतींक 15 डिसेंबर सावन खंय मुळाव्या हॉस्पिटलांनी प्राथमीक उपचार मेळटले. त्या खातीर दोतोरांक प्रशिक्षण दिलां. आयज सेमी प्रोग्राम मिटींग जाली. आयज आमचे डॉक्टर गुरुप्रसाद नायकाक आमी मेडिकल डायरेक्टर स्टेमी इन्चार्ज आमी डेजिग्नेट केला. हो स्टेमी प्रोग्राम देशांतलो पयलो असो कार्यक्रम आसतलो. एक हेल्थ हे आसतले आमच्या राज्यान जे खंय आमी हार्ट अटॅकाचे पेशंटाक थंयच्या थंय त्या PHCक जे डॉक्टर आमी ट्रेन केल्या तांकां थंय थ्रोम्बोलायज करून मुख्य म्हणजे कितें आहा की तो पेशंट जेका हार्ट अटॅक येता पयलीं ताका सर्वायवल रेट कमी आशिल्ली. कित्याक ताका जो पर्यंत आमी हॉस्पिटलान व्हरता थंयच्या थंय तांकां आमी ट्रेन डॉक्टरांक केले जे खंय तांकां थ्रोम्बोलायज करून तांकां विंडो पिरियड वाडोवन आमचे 2 पार्टनर आसतले अलॉंग विथ गोवा मेडिकल कॉलेज. एक आसा आमचे मडगांवचे विक्टर ओपोलो पयलीं जे हॉस्पिटल जे आशिल्ले ते अल्बुकेकाचे हॉस्पिटल जे मिस्टर अल्बुकेकाचे हॉस्पिटल जे आशिल्ले ती हॉस्पिटल आमी आमच्या हेजेर घेतला स्टेमी प्रोग्रामान आनी हेल्थ वे घेतलेले आसा. मजगती फॉर्मेलिनाच्या नुस्त्या विशीं घाल्ल्या 5 याचिकांचेर सोमारा हायकोर्टात एकठांय सुनावणी जाली. FSSAय म्हणटा नुस्त्यात किला फाटल्यान 4 मिलीग्रॅम ते 100 मिलीग्रॅम मेरेन निसर्गीक फॉर्मेलिन आसूं येता. ते विशीं संशोधन प्रबंध FSSAन कोर्टा मुखार दवरलो. त्या प्रमाण साव्या नुस्त्यात दर किला फाटल्यान 4 मिलीग्रॅम मेरेन फॉर्मेलिन आसूं येता. दर्यांतल्या नुस्त्यात दर किला फाटल्यान 100 मिलीग्रॅम मेरेन फॉर्मेलिन आसता. हे प्रमाण निसर्गीक पद्दतीन नुस्त्याच्या आंगार आसता म्हूण संशोधन सांगता. हायकोर्टान सुनावणे उपरांत मत उक्तायलां ते अशें. फॉर्मेलिनाच्या केशींत गुन्यांवकारी गजालींनी लक्ष घालचे पयलीं नुस्त्यात आशिल्ल्या निसर्गीक फॉर्मेलिनाचें प्रमाण थारप म्हत्वाचें. FSSAन दिल्ल्या म्हायती विशीं याचिकादारांक कितें हरकत आसल्यार तांणी फुडले सुनावणे मेरेन बाजू मांडची. तात्पर्य
नुस्त्याच्या आंगात निसर्गीक फॉर्म्युलिनाचें प्रमाणूच अजून निश्चित थारिल्लें ना. ट्रेडरांनी नुस्त्याक भायल्यान लायिल्ल्या फॉर्म्युलिनाच्या केशीचो फुडार ते थारल्या उपरांत आनी ताचेर निमून आसतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. आरबीआयचो गव्हर्नर उर्जित पटेलान निमाणे राजीनामा दिलो. राजीनाम्यात ताणें वैयक्तीक कारण नमूद केलां. फाटलो कांय तेंप ताचो सरकारा बरोबर आरबीआयक स्वायत्तता, MSME फंडींग तशेंच आरबीआयचे कॅश रिझर्व सरकाराक दिवपावेल्यान वाद चलतालो. रघुराम राजनाचे फाटल्यान 4 सप्टेंबर 2016 ताणें आरबीआयचो गव्हर्नर म्हूण चार्ज घेतिल्लो. बेतालबाटी बलात्कार केशींत मुखेल आरोपी फरार. ईश्वर मकवाना पोलीस कस्टडींतल्यान फुजो. आरोपी पणजे TB हॉस्पिटलांत एडमीट आशिल्लो. आतां एक हवालदार, 3 कॉन्स्टेबल सस्पेंड. DYSP खात्यांतर्गत चवकशी करतलो. 25 मायाक बेताळबाटी सनसेट दर्यावेळेर 20 वर्सांचे चलयेचेर सामुहीक बलात्काराचे केशींत इंदोरच्या 3 धरिल्ले. मध्य प्रदेशांतलो खापो खुनी आनी बलात्कारी मकवानाक बेडयो ठोकपाक खंय कोर्टान मान्यताय दिली ना. देखिए, ये एक हार्डन क्रिमिनल है, मध्य प्रदेश का था. हमारे यहाँ भी एक रेप केस में अरेस्ट हुआ था, ईश्वर मकवाना. इसको अरेस्ट किया था गोवा पुलिस ने और पिछले 28 तारीख से ये अंडर ट्रीटमेंट था TB के लिए. और आज सुबह उसने जब मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए टॉयलेट गया तो उस वक्त इलनेस फेन की और हमारा स्टाफ जो डिप्लॉयड था संतरी उसको धक्का दे के वो भाग गया. उसकी फ़ोटो हमने आपको दी है. मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फ़ोटो को वाइड पब्लिसिटी दी जाए ताकि ये जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि ये बहुत सीरियस ऑफेंडर है. और जो मेरा फ़ोन नंबर भी स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर रहा है, उस पे कोई भी इंसान, कोई भी सिटीज़न इसको देखता है, स्पॉट करता है, तो प्लीज़ इस नंबर पे इन्फॉर्म करें या गोवा का 100 नंबर्स पे इन्फॉर्म करें. आरोपी मकवाना आड मध्य प्रदेशात 20 गुन्यांवकारी केसी रजिस्टर आसात, चडश्यो खून आनी बलात्काराच्यो. हे फाटभुंयेर ताका केन्नाय हॉस्पिटलांत व्हरचो पडलो जाल्यार हाताक बेडयो ठोकून व्हरपाची परवानगी गोंय पुलिसांनी ट्रायल कोर्टा कडेन मागिल्ली. कोर्टान खंय ती मान्य केली ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कुठ्ठाळे ट्रॅफिक डायव्हर्जनाचेर विचार चल्ला. इंजिनियरांची बसका जातली. पर्याय नासल्यारूच ट्रॅफिक डायवर्ट करतले. लोकांक वर्सभर कास्तीक जावं येता म्हूण सुदिनाची मिडियाक जाप. पोर्तुगीज एजन्सीक घेवन सुदिनाची PWD आतां गोंयची उदका पुरवण जाग्यार घालता. पोर्तुगीजां विशीं ताचे भुमिकेचेर विचारल्यार सुदीन म्हणटा, पोर्तुगीज प्रधानमंत्र्या आड केल्ल्या वक्तव्याचो वाद मगोक फाटले वेंचणुकेंत 7 मतदारसंघांनी भुजलो. ड्राफ्ट कॉन्ट्रॅक्ट आमी जो ठरयलो प्रिपेर करपाचो आनी ताजे बरोबरूच तो ड्राफ्ट कॉन्ट्रॅक्ट फायनल करून फर्स्ट एक्टिविटी म्हणजे ओपा वॉटर पार्क फर्स्ट एक्टिविटी तुमकां हांवें सांगल्या की ओपा एसेसमेंट ऑफ एक्झिस्टींग सालामिलीम वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट एंड ओपा वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट. हातूंत ओपा वॉटर सप्लाय प्रोजेक्ट हो जानेवारीच्या फर्स्ट विकाच्यान आमी चालू करपाचो ठरयलो. कुठ्ठाळे वेर्ना हायवे येरादारीचे डायव्हर्जना विशीं खंय अजून निर्णय जाल्लो ना. हो आतां केन्ना ह्या दिसा आमचें डिस्कशन आसा. परत हांव दिल्ली वतलो. जसो अनमोल रस्तो बंद केला, पूण अनमोल रस्तो आमी सगळो बंद करना. हांव वचून तांचे कडेन डिस्कस केलें. तशें आमचें डिस्कशन तांणी आमकां लेटर केलां बंद करा म्हणून, पूण आमी जेन्ना जाय तेन्ना बंद करतले. बंद करचेंच पडटलें, कारण ते बीम जे आसा ते 28 मिटर्स बीम आसा. फाल्यां सकाळीं चुकून जर एक बीम कोणाचे तकलेक आपटलो, तो उबो रावतलो. आमकां तेंय पळोवपाक जाय. फाल्यां सकाळीं नाल्यार आमचे कडेन भरपूर टिका आमचेर जातली. आमी खंयचोच ब्रीज रोड बंद करना एट दीस मोमेंट, अनलेस आमचे इंजिनियर टॅक्निकल टीम जी आसा ती विजीट करतले, सगळें पळयतले, तांचे कडेन डिस्कस करतले, एंड दे वील ब्रीफ मी टील नो डिसिजन वील बी टेकन अप.
पुर्तुगालाच्या प्रधानमंत्र्याविशीं ताणें केल्ल्या माफीनाम्याच्या वक्तव्याचो विपर्यास खंय मोगो विधानसभेचे वेंचणुकेंत 7 मतदारसंघांनी बुजलो. टेक माय दॅट स्टेटमेंट. आय नेवर सेड ताणें हांगा येवन तो वयल्यान हांवें सांगलां हांव वचून ताचो सत्कार करता म्हणून. आय टोल्ड आय एम प्रावड बिईंग अ सन ऑफ द सॉयल म्हणून. आनी आय एम प्रावड ऑल्सो ही इज बिईंग द सन ऑफ द सॉयल. कितें तें कितें जालां ते इलेक्शनाचो टायम घेतला आनी तें म्हगेलें नाटक केलां. कितें तें म्हाका लॉसूय पडलो. तें नाटक म्हाका फोंडेचो सीट गेलो. आय लॉस्ट फोंडा सीट ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट. कितें सो हे शिशू कशें घेता ताजेर आसा. आनी तो टायम बरोबर इलेक्शना पयलींचे 2 म्हयने. यू मायट बी रिमेंबर बरोबर. एंड दॅट इज टेकन ओवर बाय एवरीबडी. एंड बिकॉज ऑफ दॅट आय लॉस्ट 7 सीट इन इट. कितें नाजाल्यार म्हाका हे सगळे सीट मेळटाले. हय 7 सीट न्ही टोटल. आमी 11 एक्सपेक्ट केल्ले न्ही. ह्या म्हयन्या सावन सगळ्या मतदारसंघातल्या रस्त्यांचे हॉट मिक्सिंग सुरू जातले म्हूण सुदीन सांगता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवंस. भारतांतल्या कितल्याशाच बँकांक मेळून 9,000 कोटी रुपयांचे रिणाचे तोपी घालून युकेंत फुजो काडिल्ले विजय मल्ल्याचें प्रत्यार्पण करपाचो आदेश लंडनाच्या कोर्टान दिला. सांजे निकाल आयलो. भारतांत प्रत्यार्पण जाता म्हूण अदमास लागतनाच माल्ल्या आतां बँकाचे पयशे परत दिवपाची भाशा करता. युकेच्या हायकोर्टांत वचपाची ताका 2 सप्तकांची मुजत दिल्या. मात मोदी सरकाराचे नजरेन हें मोठें जैत. मंगळारा ISLांत FC गोवा पुण्यांत FC पुणे सिटी आड खेळटले. 9 गेमी खेळिल्ले FC गोवा सध्या 4थ्या सुवातेर आसात. जाल्यार पुणे सिटी 11 गेमींतल्यान 8 पॉयंटां सयत 8व्या सुवातेर पावल्यात. सस्पेन्शना उपरांत हुगो बुमोस आनी मोहम्मद अली गोवाच्या स्टार्टिंग 11त परत येवपाची शक्यताय आसा. अठ्ठावीस नोव्हेंबराक निमाणी मॅच खेळ्ळ्या उपरांत सुमार 2 आठवड्यांनी FC गोवा मंगळारा खेळटले. गेल्ले 2 गेमींत सर्जिओ लोबेराचो पंगड जैता पसून पयस आसा. पयलीं फातोड्ड्या बेंगलुरून मारल्या उपरांत ATKच्या घरा फक्त गोललेस ड्रॉ पर्यंतूच मजल मारली. इतलेंच न्हय तर हे दोनूय मॅचींनी टॉप स्ट्रायकर फेरान कोरोमिनासाक गोल मारूंक अपेस आयलां. आतां FC पुणे सिटीच्या घरच्या मैदानार FC गोवाक आपले पयलींचे फॉर्म परत हाडपाक यश येतलें काय ना हो प्रश्न आसा. पुणे सिटी जरी 8वे सुवातेर आसले तरी गेल्ले गेमींत जैत मेळिल्ल्यान मार्सेलिनो आनी कंपनीक उर्बा मेळ्ळ्या. आतां लोबेराचो पंगड ही चॅलेंज कशी पेलता हें पळोवचें पडटलें. लोबेराचें स्टार्टिंग 11 कशें आसतलें हें कळपाक अजून मार्ग ना. पूण मिडफिल्डर हुगो बुमो आनी डिफेंडर मोहम्मद अली सस्पेन्शना उपरांत सिलेक्शनाक उपलब्ध आसा. आतां गेल्ले मॅचींत खेळिल्ले कार्लोस पेना आनी सना सिंग तांचे खातीर भायर वतात काय ना हें मॅचीच्या कांय वेळ पयलीं कळटलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इतल्यान बुलेटीन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.